तेच म्हणजे तेमी सत्ता सोडपा खातीर त्यांचो सत्ता जाणा हातल्यान निसट्टा सुट्टा अशें म्हणून कळटा तेन्ना त्या खंयच्याय लेवला वयता हे परेकपण दाखोवन दिलें. सुरवातेक तेमी केलेंच नाटक जेन्ना 13 आसतना सुद्दां तेमी फाटल्या दारांनी केलें पूण ताजे उपरांत सुद्दां परत कितें तरी सरकार देड वर्साचो कालावधी जालो आनी ताजे उपरांत सुद्दां प्रत्येक मनशाक दिसपाक लागलो, प्रत्येक सरकाराच्या आमदारांक दिसपाक लागलो, घटक पक्षांक दिसपाक लागलो, सगळ्यांक दिसपाक लागलो की हो सरकार जो चल्ला तो सारको चलना किंवा ना की बराबर म्हणून. तेन्ना परत खंय तरी काँग्रेस जाका कौल लोकांनी दिल्लो हो सरकार स्थापनेची तांकां हालचाल म्हाका दिसता चावल तांकां खंय तरी लागली ताका लागून तेमी हें दुसरें पावल मारलें. तुमी कितें म्हणटात की तुमी परत सरकार करपाच्या तयारेत आशिल्ले तेन्नाच ताणें तुमचे 2 आमदार फोडले. म्हाका एक गजाल सांगात, आय एम आस्किंग दीस व्हेरी फ्रँकली सो दॅट गोंयच्या जनतेक ही गजाल कळपाक जाय. ऑफिशियली किंवा अनऑफिशियली ह्या सेशनाच्या दरम्यान तुमकां असो मेसेज आयलो कोणा कडच्यानय की चर्चा मातशी आटोपती घेवया कारण मुख्यमंत्र्याची भलायकी बरी ना म्हणून. हे टायम येता येत आसता तेच म्हणटा एक सायडीन हांव कितें म्हणटा अशी जेन्ना सिच्युएशन आसता अशी परिस्थिती आसता तेन्ना ताका कितें तरी सोल्युशन हाडपा जाय. आतां सडनली एक मनीस सामको कोण तरी सिरियस आसा त्या कंडिशनाचेर चड सिरियस जावपाची पॉसिबिलिटी आसा की सिरियस आसा अशी जेन्ना मॅसेज येता तेन्ना त्या सिरियस मनशाच्या एगेन्स्ट सामको ताका चार्ज करून रावन उलोवप असो मेसेज आयिल्लो हें उलोवपाक खंय फाटी फुटी हें जाता. म्हाका दिसता अशेंच रावत जाल्यार जावचें ना. हें खंय तरी सरकारान समजोवपाक जाय, सीएमान समजोवपाक जाय, तेंच्या बाकीच्या पार्टीच्या वतीन पार्टीन समजोवपाक जाय, तेंचे जे मिनिस्टर आसा तेमी समजोवपाक जाय. हें अशेंच चलत रावलें एक सहानुभुतीच्या नात्यान मनीसपणाच्या नात्यान सहकार्य करप ही वेगळी गजाल.